नमस्कार येवकार. दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. अंत्योदयाचो विकास साक्षरता काटार पास. 100% कागदी सयो स्वाक्षरी. आ चिरूंक शिकले, बिराड्यांनी लुटले, लाखांचे धनी खातीं पुसून बसले. इन्व्हेस्टराच्या कळपांत डिजिटल संचार. आयलो गेलो अकाउंट लुटून पसार. विवेक शत्रू पिळगी गॅझेटांच्या नेटार. वर्राचे कारभार आ हॅकर मुझे मार. गुलामगीर नेटिझन अर्धसाक्षरी. स्कॅमर सर्व्हिस 24/7 2 नंबरी. आयते नादी लाटले आंगठे OTP. फुलामाळ वस्त गहाळ अफरात फ्री. पळोवयाच्यो टॉप स्टोरीज. कुडचड्यार बँकेत NGO बायलेची जाणट्याक तोपी. बँकेचे अकाउंट गोल्ड लॉकर पुसले. तन्वी वस्ता कटक. PI ट्रान्सफर. बँक मॅनेजरय भितर. BJP विधिमंडळातली धुसफूस पावली दिल्ली. मुख्यमंत्री सावंताचे दिल्ली मंत्री फुडाऱ्यांकडेन गाठी भेटी. मंत्रिमंडळ बदल वेट अँड वॉच. इको सेन्सिटिव्ह झोन अधिकारिणीची टीम गोंयांत. मुख्यमंत्री मंत्र्या बरोबर बसका. झोनांतल्यान काडपाच्या 21 गांवांची करतली पळोवणी. फातोड्ड्या रातये नो एंट्रीत घुशिल्ल्या गाडये कडेन दुसऱ्या गाडयेंतल्याची मद आनी मस्ती. गाडयेक ठोकून ठोकून चापां हारशे फोडले. आंगार गेले. दोग भितर. वेंचणुको परत मतपत्रिकांनी करच्यो. EVM नाका. विरोधकांचे PIL सुप्रीम कोर्टान मारले भायर. तुमी जिखल्यार EVM चलता? कोर्टाचो प्रस्न. शिंदे फडणवीसाचे राज्यपालाक मुख्यमंत्री. डेप्युटीचे राजीनामे. फडणवीस जाता मुख्यमंत्री. पवाराचो तेको. शांत रावात. शिंदेचो सैनिकांक उलो. पयले स्टोरीचेर या. पयली स्टोरी कुडचड्यार. कुडचड्यार एके बायलेन NGOची वावुरपी कितलेशाच जाणटेल्यांक तोपी घाली. बँकेक बसून ती जाणटेल्यांक आदार करून म्हणून बसताली. जाणटेल्यांचे अकाउंट हाताळटाली कोणाक कळना तांचे. कोणाचे लॉकर हाताळटाली. आतां पळय जाल्यार कोणाचे अकाउंट पुसल्यात. कोणाचे बँक लॉकर भांगराच्यो वस्ती ना जाल्यात. आनी आतां जाणटेल्यांचेर बोवाळ. आमी शुक्राराक ही न्यूज एक्सपोज केली. FIR करूं नाशिल्लो पुलिसांनी तरी आसतना आमी न्यूज एक्सपोज केली. आनी आमी तेन्ना प्रश्नचिन्नाय उपस्थित केल्ली की इतलें जालें तरी पुलीस FIR कित्याक करना. कोणाक रावल्यात. कंप्लेनी येवन सुद्दां FIR करनाशिल्ले. निमाणें ताचो इम्पॅक्ट आयलो. त्या PIक खंय ट्रान्सफर मारलो. ओंकारा कडल्यान आमी डिटेल घेवया. त्या PIक ट्रान्सफर मारला आनी त्या बायलेक तन्वी वस्त म्हणटा त्या बायलेक धरल्या आनी त्या बँकेच्या मॅनेजराकय आतां भितर उडयला. आमी ओंकारा कडेन. ओंकार प्रकरण सांग. ताजो इम्पॅक्ट. आमी हो रिपोर्ट ते दीस केल्लो. ताजो इम्पॅक्ट कसो कितें काय आयला आनी हाजो आवाट कितें. म्हणजे आतां फक्त 2 कंप्लेनी आयल्यात. ते दीस कितलेशेच जाण उलयताले. खंय मेरेन पावपा शकता प्रकरण. तशेंच आमी फाटल्या विकान ही केस आमी तेन्ना आमकां आमच्या नजरेक येयली. आमी तेन्ना ही लावन धरली. स्पेशली 360 ही लावन धरली. तेन्नाच्यान हो बोवाळ स्टार्ट जालो. कित्याक जे इन्सिडंट जाल्लो आदले दीस जाल्लो त्या इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना खंय तरी कंप्लेंट दिवंक नासली. खंय तरी कंप्लेंट दिनासली. डिले करताली. ह्या कारणान ही तेन्ना मागीर आमी आवाज करून मागीर खंय तरी पुलीस एक्टीव जाली आनी मागीर घडामोडी स्टार्ट जाली. पण हो जो काल आतां इन्सिडंट जालो हो काल नजरेक येयले की थंयसरलो PI जो आसा तो डिले करता कंप्लेंटां खातीर. कित्याक तो फोर्सूच करिनासलो की कंप्लेनंटाक तूं कंप्लेंट कर म्हणून. अशें आमकां आयकूंक येता. म्हणून ते डिले जाल्ल्या कारणान काल राती पयली SP सावथान एक ऑर्डर काडली की तुवें रिझर्व हांगा रावपाचो म्हणून तेणी ऑर्डर काडली आनी थंयसर दुसरो PI दिलो. त्या दुसरो PI ताबो घेतल्या उपरांत सोमतो तेणे ह्यो सगळ्यो आसा तितक्यो सगळ्यो कंप्लेनी रजिस्टर केल्यो आनी तेतूंतल्यान हांगा आतां तन्वी वस्त आनी जो बँकेचो सेंट्रल बँकेचो ही नॅशनलायज बँक त्या बँकेच्या मॅनेजराक आतां अरेस्ट केला.
तेंचेर कंप्लेनी अश्यो आसा की आतापर्यंत तेंच्यांनी सकाळी काल आनी आज धरून 3 कंप्लेनी येयल्ल्यो, पण 2 कंप्लेनीचे अशे आसले डिटेल्स की एक सेव्हरिना फेर्नांडीस हिने कंप्लेंट दिला की 31 जुलै त्या म्हयन्यात तिच्या अकाउंटान पयशे घालता म्हणून तिका तिचे कामूच आसले वस्ताचे हरशीं काम आसले की सिनियर सिटीजन कोण दिसली जाल्यार तेका हेल्प करताली आनी तेका सारको गुटलून तेका आपलो कॉन्फिडन्स दाखयतालो आनी ती तिका लुटताली. लुटपाचे अशें की तेंका सांगप की तुज्या अकाउंटान पयशे घालता, मात ते अकाउंटान तेंच्या घालताली पयशे पण ते अकाउंट नंबर तो भलतोच घालतालो आनी आपलो अकाउंट दितालो त्या एका बँकान. अशें करून तिने त्या सेव्हिना फेर्नांडीस तिच्या अकाउंटांतल्यान 1,40,000 हे ट्रान्सफर केले आणि त्याच्या पयलीं तिने सेव्हिना फर्नांडीसा कडल्यान तिने कॅश हेल्ले तुज्या अकाउंटान घालता म्हणून, पण तेय कॅश तेंच्यांनी त्या अकाउंटान घालून ना, त्या दुसऱ्या ट्रान्सफर आपल्या अकाउंटान त्यांनी घातले आणि आता कुडचड्या पुलीस स्टेशनान ह्या सेव्हिना फेर्नांडीस तिचे कंप्लेंट घेतला की टोटल 4 लाखाचेर हेजेर आता ही कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या. मागीर दुसरी कंप्लेंट हय सांग. दुसरी कंप्लेंट येयली ती ही क्रिस्टियानो कुतिनो ही 25 मेक ही गजाल घडलेली. त्याने 14 लाख रुपया त्याने अकाउंटान ट्रान्सफर केले तिच्या स्वतःच्या हेतूंतल्यान आणि अश्योच ही फ्रॉड केला म्हणून तेंच्यांनी आता दोगांकूय आता हितून मॅनेजराक एका अरेस्ट केले. ओंकार म्हाका एक सांग, ती त्या बँकेची सेंट्रल बँक जी आसा थंयची काकोडेची ब्रांच तिची स्टाफर काय ती NGO म्हणून हेल्प डेस्कार बसताली काय बँकेची स्टाफ एम्प्लॉई? ना आता कळटा, आम्ही पयलीं फाटलें काम म्हटल्यार मी ती एक NGO आणि ते हेल्प डेस्क आहा तेजेर बसताली, पण आता जे उक्ताडाक येयले ती एका खंयच्या तरी कंपनी रिकवरी जे लोन घेता कोण तरी रिकवरी खातीर जे आसता मनीस आसता म्हणजे डिप्लॉय केल्ले आसता सगळ्या बँकेनी, कोण डिफॉल्टर आसता कोण हे आसता तेन्ना तेंचे रिकवरी करचे पडटा. त्या रिकवरी खातीर ती काम करताली, रिकवरी एजंट म्हणटात तेका. सो ती काम करताली पण ती ते काम सोडून हे तेंका गुटलोवपाचे आणि असो फ्रॉड करपाचे हे काम चड करताली. सो हेच्या खातीर ही कंप्लेन आता रजिस्टर जाली. आता एक 2-3 कंप्लेनी आयले उपरांत आता लोक येवपाक शकता. कितें अदमास आसा ह्या स्कॅमाचो आवाठ कितले मेरेन जावंक शकता, म्हणजे कितले जाणांक लुटल्यात किंवा कितलो अमावंट जावंक शकता हाजो अदमास. आणि दुसरो कळ्ळें त्या प्रमाण त्या बायले कडेन पोर्तुगीज पासपोर्टूय आशिल्लो, म्हणजे फरार जावपाची शक्यता आशिल्ली. अशी आसतना FIR न घालपाची रिस्क पोलिसांनी फाटले 5 दीस घेतली. सो आवाज त्या बायलेचो ह्या स्कॅमाचो कितें अदमास लागला? आता मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे आता 4 केसी ही रजिस्टर्ड जाल्या आणि आता एक लेट नाईट 8 पर्यंत आणि 2 केसी अश्यो रजिस्टर्ड जावपाच्यो आसा टोटल. आणि टोटल ह्या 4 केसी जो आतापर्यंत 30 लाख रुपया आतापर्यंत तेंच्यांनी आता दिल्ल्या. प्लस तिने अनेक केस रजिस्टर जाल्याची भांगार असो तेंका फोटोन तेंका लॉकरान व्हरता म्हणून तिने टोटल 25 लाखाचे तिचे भांगार तिने एस्टिमेट केल्या आणि त्या लॉकरांक घालता म्हणून तिने सांगल्या. पण ते लॉकर त्यांना तिच्याकडे परत लॉकरातले हाडटा म्हणून सांगले पळय जाल्यार ते भांगार खोटे असले. ती एक आता कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या. 25 लाखाचे भांगार तिने गेल्या म्हणून अशें सांगला. आणि ह्या 8-8:30 म्हटल्यार आनी 2 केसी रजिस्टर जातल्यो अशें कळोन येता. थँक्स फॉर दॅट इनपूट डिटेल्स. थँक्स फॉर इनपूट डिटेल्स ओंकार. आमी दुसऱ्या स्टोरी कडेन वतात. दुसरी स्टोरी पॉलिटिकल. काल मुख्यमंत्री दिल्ली आशिल्लो. कितलेशेच दीस जाले गोंयाक सध्या धुसपूस चलता. घडये सगळे महाराष्ट्राचे वेंचणुकेक बिजी आशिल्ले. ती वेंचणूक सोंपली, निकाल आयली आनी गोंयचे प्रकरणां दिल्ली पावली. आतां कळटा त्या प्रमाणे मुख्यमंत्री सगळे मंत्र्यांक ऑफिशियल जी सरकाराचो कारभार आसा तो कारभार करूंक गेल्ल्या भशेन. सो त्यो विजिट्स ज्यो आसात मंत्र्यां कडेन तांचे सगळीं फोटो सेशनां गोंयांत पावलीं मिडिया कडेन. पूण कळटा त्या प्रमाणे काय धुसफूस चलता. फॉर एग्जाम्पल तवडकर गोविंद असे कांय मिनिस्टर, नंतर जॉब स्कॅमाची धुसफूस आसा, जमनीचे कन्वर्जनाची गोंयची धुसफूस आसा. खुबशीं प्रकरणां दिल्ली पावल्यांत आनी तातूंतल्यान प्लस 8 जाण काँग्रेसीक सरिल्ले आसात. एकादोगांक मंत्रीपदां दिवपाची आशिल्लीं ते हुमकळ्ळ्यात. अशीं कांय प्रकरणां आतां उचकून येता कशीं दिसतात. पुणून हो रिपोर्ट आतां मिडियांतलो रिपोर्ट. थंय प्रत्यक्ष वतगीर कितें जालां, कितें घडलां. मुख्यमंत्र्यान ऑफिशियली आमकां फोनो दिलो तो असो दिल्ली मिटींग जातकीर की सद्या तरी कॅबिनेट रिशफल किंवा हें बदलपाचें सद्या सगळे महाराष्ट्रान बिजी आसा, सद्या ताचो विचार ना. बारीकसो फोनो हो मुख्यमंत्र्याचो आयकुया आनी हे वस्तुस्थिती कडेन मागीर लौकिका कडेन या.
तुम्ही दिल्ली गेला म्हणून अश्यो बातम्यो मातश्यो अश्यो येवपाक लागल्या की चेंजीस जातल्यो बातम्यो येत असतात. बातम्यांक कितें आहा तशें काय ना न्हू. पॉलिटिकल कांयच ना सध्या ओके तरी. दे आर बिझी विथ महाराष्ट्रा. ओके. सो लौकीक मुख्यमंत्र्याचे स्टेटमेंटा एक रायडर आसा. सध्या सगळे महाराष्ट्रांत बिजी आसात, सध्या तरी कांय ना, ना न्ही. सो कितें घडलें? बरोबर. तशेंच एक्चुअली जेन्ना मुख्यमंत्री दिल्ली गेले तेन्ना आमी जर गेले बट दिल्ली कित्याक गेले काय म्हणून तेन्ना कळ्ळें. पयलें म्हटल्यार एक तेंच्या एजेंडेचेर आसलें ते लोकसभेचे स्पीकर आहा तेंचे फॅमिलींतले चलयेचें कितें लग्न आसलें तें अटेंड करपाक जाय. मीनवायल बाकीच्यो मिनिस्टर मेळटाले, मिटिंगो जातल्यो म्हणून. आनी ते तशे आमकां फोटो येयले ते मोयब मिनिस्ट्रीक आपलो विशय घेवन ESAचो बी विशय घेवन मेळ्ळे. ते शिपिंग मिनिस्टर सोनवालाकूय मेळ्ळे. लग्नाचे हे आसले आनी मागीर ते फडणवीसाकूय विश करपाक पावले. सो आमी तांकां प्रश्नूय केलो पण तेणी डायरेक्टली डिनाय करूना की गोंयांत कांय चेंजीस जावपा ना म्हणून. सध्या सगळे तेणी म्हटलें जे टॉप लिडर तांकां मेळपाक जाय, डिसिजन घेवपाक तांकां कन्सल्ट करपाक जाय, ते सगळे महाराष्ट्राच्या गव्हर्मेंट फॉर्मेशनाच्या कामान बिझी आहा. तो सध्या तरी काय ना म्हटला. पण पयलीं पासून मुख्यमंत्र्यानू अशें स्टेटमेंट केल्या, प्रुडंटाचेरूय अशें स्टेटमेंट केल्या की चेंजीस ह्यो जावपाकूच जाय, कांय चेंजीस जातल्यो, केन्ना जातल्यो त्यो मागीर ठरतले. मागीर लास्ट आमकां हें मेळ्ळें की ते महाराष्ट्राच्या इलेक्शना उपरांत कितें ते जातलें म्हणून. आनी महाराष्ट्राचें इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालो. सो आतां कितें तें जावपाक जाय. तितले भितर आनीक आयज फोटो येयलो आमकां पोस्ट केल्लो. एक रमेश तवडकर, नितीन गडकरीक मेळ्ळे तेंच्यांनी ताका आपले जो लोकोत्सव डिसेंबरान जावपाचो आहा काणकोणा त्या आदी नितीन गडकरीक चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्या. मागीर तेजे उपरांत फोटो येयलो तो फडणवीसाक विश करता आसतना. गोंयचे लिडर तितून CM तानावडे, रमेश तवडकर हे सगळे वांगडा आसले एकेच कडेन. सो सगळे वांगडा एके कडेन मेळ्ळे. दिल्ली तेंची हे मिटींग जाले वा ते मेळ्ळे एके कडेन तेवूय कळटा म्हणजे फडणवीसाक विश करता आसतना. सो गोंयचे आतां फक्त इतलेच कन्फर्म अशें कांयच खंयच्याच हितूंतल्यान येना की दिल्ली आतां मिटींग जाल्या ह्या काय ते गोंयचे पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट करपाक आनी एक मिटींग जातली ती. लौकीक पूण पळयत जाल्यार G8 मंत्रीपद दिवपाची जी हे सगळे फाटी टावन कंट्री प्लॅनिंग हाजे कन्वर्जनाचे दोंगरांचे बी इश्यू येताले. पूण आतां सध्या मेन इश्यू, कोर इश्यू सामको गव्हर्मेंटाक तेंकलो तो पळयत जाल्यार तवडकराचो कसो दिसता. कारण तवडकर पयर एक दीस स्पश्ट उलोवन जालो मिडिया कडेन की अशें जाल्यार आपल्या स्पीकर पोस्टाचेर रावपाचोच ना. ताणें वेगळें आनी स्टेटमेंट केल्लो पूण आपल्याक स्पीकर पोस्टाचेर रावपाचें ना हें ताणें फर्म सांगलें कितें करपा खातीर. आनी जेन्ना जेन्ना दिल्ली अश्यो कितें मिटींग जाता की तवडकरूय दिल्ली गेल्लो दिश्टी पडटा. तो विशय मातसो चडूच तेंकला सामकोच डिसिजनाक. प्रेशर आसा. सुरेश आमकां पयलीं पासून खबर आहा की हे पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट असो जो चलता म्हणून तितून कांय चेंजीस जातले हितून रमेश तवडकर जे स्पीकर आहा ते आसपाक शकता म्हणून हे पयलीं पासून आयको येता. आनी स्पीकर जे रमेश तवडकर आहा तेंचे आपले वेगळे पद्दतीन काम चालू आहा. ते आपलो फोकस दाखोवपाक आनी दिल्ली आपले प्रेझेन्सूय दाखोवपाक खुबश्यो गजाली करता. ते श्रमदान सारखे प्रोजेक्ट वयर ते चीफ गेस्ट आसतना प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर असलेच चीफ गेस्ट ते फोकसान सतत रावता. आनी आतां ते विशयूय 2 ST लिडरां मदीं जे गोविंद गावडे आनी रमेश तवडकर ते परत परत वाचताले. आतां ते एकदम चड वाचपाक लागले. आनी एक सिच्युएशन आशिल्ली की स्पीकरान स्वता आपल्या जर पदाचो जर आपल्याक कोण रिस्पेक्ट करिना असो दिसता जाल्यार आपूण त्या पदाचो त्याग करपाक रेडी. म्हणजे त्यांनी पद सोडपाची भाशा केल्या. म्हणजे तो खंयच्या एक्स्ट्रिमा वचपाक तयार आहा वा ताका सिग्नलूय आसपाक शकता की बाबा ते सोडून आपल्याक दुसरी जबाबदारी तशें सिग्नल आसपाक शकता, तशी उलोवणी जाल्यार आसपाक शकता. पयलींच एक सिग्नल दिला न्ही. फक्त जालां कशें BJPचें जें सेंट्रल सद्याचें धोरण आसा वोट बँकेचें तातूंत दलीत आदिवासी हो सद्या मोठ्या प्रमाणांत फोकस आसा अपार्ट फ्रॉम रायट विंग वोट बँक. सो दलीत आदिवासी हे जर आनी तवडकरा कडेन आशिल्ली जबाबदारी जर पळयत तो नॉट जस्ट गोवा, तो कर्नाटकाचो जो भोंवतणचो कोंकणी प्रांत आसा कर्नाटकांतलो जोयडा, दांडेली, कारवार ह्या भागांत जो आदिवासी गोंयकार गोंय कनेक्टेड आसा थंय सुद्दां प्रचाराक कार्यावळींनी तुका तवडकार दिश्टी पडटा. म्हणजे आदिवासी बेल्टांत काम करपाची मोठ्या प्रमाणात जबाबदारी ताजेर वेल्यान आसा. म्हणजे तशें वजन ताणें आपलें दाखयलां. घडये हो इश्यू सामको तेंकला आसतलो आनी ताचेरय इमिडिएट कितें डिसिजन जावपाचें आसतलें ज्या पद्दतीन तवडकार वागता किंवा शिनाल दिता. वेल
आमी दुसऱ्या गजाली कडेन या. दुसरी सेंटराची काल दिल्ली गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री एनवायरमेंट मिनिस्टर तांकां बी मेळ्ळो. तांणी ट्वीट केलं त्या प्रमाणे एनवायरमेंटल सेन्सिटीव झोन जो आसा वेस्टर्न घाटाचो आनीक CZMP हे विशय ताणें केंद्रा कडेन व्हेल्यात. आनी आज हे गोंयचे जे 108 गांव ह्या इकॉनॉमीक सेन्सिटीव झोनांत येतात, काणकोण, सांगे आनी सत्तरीचे, ते व्हेरीफाय करपाक तातूंतले 21 सरकार काडूंक सोदता. ते व्हेरीफाय करपाक 21 गांवांची प्रत्यक्ष परिस्थितीची पळोवणी करपाक ESAची कमिटी, सेंट्रल कमिटी आज गोंयांक रातची पावता म्हणून कळटा. डिटेल्स आमी आलेक्सन कांय दिसा फाटीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना स्टेटमेंट केल्लो गोंयचो मंत्री, पर्यावरण मंत्री, की आपणे सेंट्रला कडेन उलोवप केलां आनी ह्याच म्हयन्याक ही कमिटी येतली आनी गांवांची पळोवणी करतली. हें जस्ट एक वर्जन, फायल वर्जन आयकुया, मागीर लौकिका कडेन या. So we organized, we submitted our report. They had certain questions. We said, you please come to Goa, visit the sites yourself and convince yourself that. So they will come, though the dates are not yet finalized. But we ही कमिटी आज गोंयांक येता रातची मुख्यमंत्री आनी आलेशा बरोबर मिटींग आसा म्हणून कळटा आनी मागीर ती गांवांची फुडले 1-2 दीस पळोवणी करतली. हे चडशे गांव 21 जे काडपाचे आसात ते चडशे म्हाका दिसता 70 सांग्या वयले. डिटेलां आमी लौकिका कडेन या. लौकीक, अजेंडा कितें ESA कमिटी मुखार इमिडिएट 1-2 दिसांचो अजेंडा कितें कळ्ळा किंवा आयचे मिटिंगेचो? मिटींग शेड्यूल आसली आमकां आमी पयलीं बातम्यांतल्यान सांगलेले. आनी मिटींग कित्याक, जर सेंट्रलाची लिस्ट क्लियर आहा, 108 गांव हे इको सेन्सिटीव एरियेन घालपाचे आनी तेजें नोटिफिकेशन ते काडपाचे ते आसले. सो स्टेट गव्हर्मेंटान आपली बाजू मांडपा खातीर एक एक्सपर्ट कमिटी केली आनी तितूंतल्यान ते फक्त 21 गांव कुशीन काडपाक शकले. आनी ते जेन्ना वयर तेंच्यांनी MOF मिनिस्ट्रीक दिले तेन्ना तेंचे कांय क्वेश्चन्स आसले, तेंचे काय रिस्ट्रिक्शन आसले, बाबा अशें कित्याक करपाक सोदता काय म्हणून. तेन्ना गोंय सरकारान तांकां रिक्वेस्ट केले, आमी जे कितें मागलां आनी जे पॉयंटीचे मुद्दे जर आमी सुरेश पळोवपाक गेलो आनी तेंच्यांनी जे मुद्दे घातले हे 21 गांव भायर काडटा आसतना, ते म्हणटा कल्चरल म्हणजे रिकमेंडेशन तेंच्यांनी केला की कल्चरल लँडस्केप एक्झिस्टिंग इन दीज विलेजीस म्हटला, मागीर ऑनगोईंग इकॉनॉमिक अँड लायव्हलीहूड एक्टिविटीज लोकांच्यो, ते उपरांत व्हेरी वेल म्हणजे स्मॉल पोर्शन गोंयचे फुडाराच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कमी जमीन आहा आनी ती कित्या खातीर आहा तर पूर्वेक हे घाट्स प्रोटेक्टेड एरिया आनी पश्चिमेक CRZ हितूंतल्यान गोंयची खूब कमी जमीन डेव्हलपमेंटा खातीर उरता. त्या खातीर ह्यो थोड्यो गजाली ज्यो भायर काडपाक मेळटा त्यो काडपाक जाय म्हणून. आनी त्या खातीर फक्त तेंच्यांनी 21 गांव हे भायर काड म्हटल्यार 21 गांव काडले उपरांत 87 गांव हे भितरूच उरता. तरी गव्हर्मेंट ट्राय करता आनी 4 गांव हे करता. सो जी कमिटी जी आहा ती येयल्या ती गोंयच्या रिक्वेस्टानूच येयल्या. आमी जे मागलां ते तुमीच पळोवन घ्या, तुमचे जे क्वेरीज आहा तुमी हांगा ग्राउंड रियलिटी पळोवन घ्या असो विशय आसलो. सो त्या हितूंतल्यान ती कमिटी फॉर्म जाल्या आनी ती गोंयान येयल्या. ती आमकां कळटा इसमान ती ग्राउंड विजीट करतली, ऑफिशियल्सां बरोबर मिटींग करतली. ती इवन पर्यावरण मंत्री आनी CMाकूय मेळपाची आहा. एक ती मिटींग आयज रातची जावपाक शकता वा फाल्यां जावपाक शकता, पूण आयज चड करून आयज जातली अशें कळटा ते येयले उपरांत. सो ते उपरांत ग्राउंड विजीट करून हो रिपोर्ट जो गव्हर्मेंटाचा 21 गांव भायर काड म्हणटा तेची ती हे पुष्टी करतली की बाबा ही गरज आहा काय कितें. ओके, थँक्स फॉर दॅट इनपूट. लौकीक, ही मिटींग जी आसा आज रातची जाता ती आमी ट्रॅक करया. फाल्यां तांच्यो विजीट ज्यो आसा ग्राउंड विजीट सत्तरी किंवा सांग्यार त्योय आमी ट्रॅक करतले आनी तो रिपोर्ट अपडेट लोकां मुखार प्रुडंटाच्या माध्यमांतल्यान येतलो. आतां फुडली केस, फुडली फातोड्डेक राती भयानक प्रकार घडला. एक गाडी नो एंट्रीक गेली, नो एंट्रीक ताका दुसरी गाडी फुडल्यान आयली. दोनूय गाडयांनी 2 गट, 3 भुरगे, 3-4 भुरगे आसात. नो एंट्रीवाल्याक कळ्ळें आपूण GPSाचेर फसलो, गुगल मॅपाचेर नो एंट्रीक गेलो, तो डिफेन्सिवार गेलो. तरी आसतना ह्या फुडले गाडयेंतल्या भुरग्यांनी मुद्दम त्या गाडयेक ठोकून सायडीन फुडल्यान चेपां घालीं, गाडयेचेर हारशे फोडले, तांच्या आंगार गेले आनी ताचे गाडयेची वाट लावन दवरली. दोनूय गाडयांनी गोंयकार आनी एकटो डिफेन्सिवार, तरी दुसऱ्या गाडयेंतले सामके मस्तेचेर. म्हणजे हो व्हिडियो पळयल्यार तुमकां कळटलो
मागीर आमी सावयो कडेन या. The Toyota Innova of the three main accused, I was encountered by them. I was, they were approaching my vehicle, and that's when I stopped. I stopped my vehicle, and they stopped their vehicle as well. They started approaching my vehicle, so I reversed a little bit. After which they dashed into my car deliberately. The Toyota Innova. हो भुरगो जो नो एंट्रीक गेल्लो चुकून, तो म्हणटा आपल्या गुगलाचेर आपूण मिसगायड जालो आनी गेलो. आतां हो व्हिडिओ पळया, व्हायरल जालो तो. अरे अरे रा रे वा कितें कोत्ता रे, रा रे. गाडी अशी ठोकून ठोकून, ही मुद्दम जे फुडें आयले तांणी फुडल्यान आनी सायडीन त्या गाडयेक अशी ठोकून काबार केल्या. ती म्हणजे ही बाचाबाची बी जाता ती ह्या प्रत्यक्ष व्हिडिओक दिश्टी पडल्या, कशी फोडून काबार केल्या. आपटून आशिल्ली पूण दुसऱ्या गाडयेन तिका आपटून 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 ती गाडी काबारांनी हारशे जे फोडल्यात त्या भुरग्यांनी, ते स्वता त्या व्हिडिओक येवन ते हारशे फोडटना दिश्टी पडटा. हो प्रकार राती फातोड्डे घडला. आता दोगांक ह्या केसीक अरेस्ट केल्यात. आमी सावयो कडेन या. ही विज्युअल स्क्रिनीचेर चलत रावतली. आमी सावयो कडेन या. सावयो, हे धरल्यात ते भुरगे कोण हे? हे धरल्यात ते भुरगे सगळे मडगांवचे, आणि तांची नांवां सर जयदीप देसाई, विवेक बांडेकर आणि अनिल देसाई. तर यांची कितें जालां, हेणी ते मुद्दम गाडी मोकली न्हू, आणि वॉट एसपी जे आमकां सांगलां ते प्रमाणे तो रोड खूब नॅरो आसलो. दोन गाडी वचपाक जायनासली. सो ताका कळ्ळें आपणाची मिस्टेक जाली, आपण नो एंट्रीन येयला. सो तो फाटी वचपाक रेडी आसलो, पूण हेणी कितें केलां, येयले तेजे गाडे फोडले, गाडयेचे आरचे फोडले. मागीर तेणी मुद्दम येवन हेजेर गाडी मारली आनी गाडी डॅमेज केली. न्ही, त्या एसपी सांगला व्हिज्युअलाक तो व्हिडिओक आयकूं येता तो भुरगो, आरे बाबा आपूण फाटल्यान वता, आदनेरी करनाका, आदनेरी करनाका, आपूण वता फाटल्यान. तो डिफेन्सिवार आसा, नो एंट्रीक गेलो तो. ह्या भुरग्यांचे आतां अरेस्ट केला, तांचे कितें मेडिकल टेस्ट बी केलां. वेदर ते वागता ते पळयत जाल्यार ते ड्रग्सांचेर आशिल्ले, लिकराचेर आशिल्ले किंवा कित्यार आशिल्ले, कसले मस्तीन ते भुरगे थंय वागतात, कितें कळ? मेडिकल टेस्ट बी कितें जाला तांचो? कंप्लेनरान सांगले ते प्रमाणे त्यांच्या तोंडातून सोऱ्या वास येतालो. सो हेजेर कळटा की ते सोरो पिल्ले अशे. आणि सर कितें तो तांकां सांगता, बाबा मातशें राव, आपण वयता, फाटी वयता, पण तरी पण ताका चान्स दिलो ना. तर पूण आतां तांकां अरेस्ट करून पुलिसीन सद्याक बेलाक सोडला. म्हणजे आतां बेल बेलाची ओके सोडल्या बेलीचेर. हा न्ही, आनी हे दोगूच आशिल्ले गाडयेक काय आनी कोण बी आसात? ना, सद्याक पुलिसांनी जे एसपीन सांगला ते प्रमाणे 3 जाणां अरेस्ट केला सर, आणि 3 जाणांकूय बेलीचेर सोडले. कित्याक भुरग्यांचो एक्ट जो आसा, असॉल्टाचो एक्ट, डेलिबरेट, इंटेन्शनल आनी विलफूल दिसता त्या व्हिडिओंतल्यान. सो ताका लागून हे हांच्या फाटल्यान कोण बी आसा काय म्हणून, आसा बी कितें वजन बिजन, आतां तूं म्हणटा बेल मेळ्ळो. ना तशें कांय ना सर, बट अशें दिसता की त्या भुरग्यांक चड मोज मारला. सो म्हणजे तुमी मातशें पासियन्स काडपा जाय न्हू, तो बाबा ताका खबर ना, आनी तुमी फाटी वचपाक तुमच्यान वचपा जालें. आनी हरशीं टुरिस्टां कडेन एक वेळ दादागिरी करता. ते दोगूय संभाशण जर ते ऑडिओतलें आयकत, व्हिडिओतलें, जाल्यार दोनूय गोंयकार, दोनूय गाडयांनी गोंयकार आसात. ओके, कीप ट्रॅकिंग. एक प्रकार खंय मेरेन पावता तो पळोवया. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. 360 डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट वायंड अप करतना झारखंड आनी महाराष्ट्राचें इलेक्शन जाले उपरांत काँग्रेसीन परत ईव्हीएमाचेर जळफळाट सुरू केलो. झारखंड मुक्ती मोर्चे जिखले, पूण महाराष्ट्रांत मार खालो. मार खातकीर खरगेन अध्यक्षान पयलीं स्टेटमेंट केलो, गो बॅक टू बॅलट्स, मतपत्रिकांनी परत सुरू करा वेंचणुको. प्रकरण आतां सुप्रीम कोर्टान गेलें, आनी सुप्रीम कोर्टान आज तें PIL काडून भायर मारलें, आनी स्पश्ट प्रश्न केलो विरोधकांक, जांणी फायल केलें PIL.
तुम्ही जिखता तेन्ना EVM सारकी चलनात, तुम्ही पट्ट तेन्नाच EVM सारकी म्हणजे हें केल्लीं असतात, मेतेर जाल्ले असतात EVM कडेन, तुम्ही पट्ट तेन्ना हो स्पश्ट प्रश्न करून सुप्रीम कोर्टान ते PIL परत एकदां भायर मारला. सो परत मतपत्रिकांनी EVM वेंचणूक करपाची जी मागणी आसा विरोधकांची किंवा काँग्रेसीची तिका परत एक वेळा सुप्रीम कोर्टान पूर्णविराम दिला. अख्ख्या जगाक भारताची तोखणाय जाता EVM पयर अमेरिकेक जी वेंचणूक जाली 5.5 कोटी मतां मेजपाक आज 15 दीस जाले. 15 दीस जावन गेले. कॅलिफोर्नियांत अजुनूय मतां मेजतात. इतले थंय बॅलट पेपर वोटींग चलता अमेरिकेक. आनी भारता सारकेलो देश 70 ते 80 कोटी मतां एका दिसा भितर मेजून काडटा EVMचेर. एलन मस्कान सुद्दां ही तोखणाय केल्या. पूण भारतांत सद्या अशी परिस्थिती आसा की ह्या EVMचेर परत क्वेश्चन मार्क येता. सुप्रीम कोर्टान ताका आतां परत एक पूर्णविराम दिला. दुसरी गजाल महाराष्ट्राची डेव्हलपमेंट जायत आसात, मात अजून मेरेन मुख्यमंत्री नवो कोण महाराष्ट्राचो हो अजून थारिल्लो ना. सकाळीं एकनाथ शिंदेन मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फडणवीसान राज्यपाला कडेन वचून राजिनामो दिलो. सद्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचो कारभार पळयता. म्हणून वजन पळयत जाल्यार सद्या देवेंद्र फडणवीसा फाटल्यान आसा. बिईंग अ लार्जस्ट पार्टी BJPन दावो केला आनी ताका अजित पवार NCP गटान तेंको दिला. फक्त एकनाथ शिंदे मातसो फाटीफुडें जाता, कार्यकर्त्यांचो प्रेशर येता, तरी एकनाथ शिंदेन केसरकरान सिंधुदुर्गांतल्या खासदारान स्टेटमेंट केलें त्या प्रमाणे आमदारान स्पश्ट सिग्नल दिला एकनाथ शिंदेन शिवसैनिकांक की बाबा आपूण वेळ प्रसंगाक BJPचे कसल्याय निर्णयाक हय म्हणपाक तयार आसा. तुमी आबूज जावपाचें ना, तुमी अशांत जावपाचें ना, तुमी शांतिकाय भंग करपाची ना, रस्त्यार येवपाचें ना. आमकां खंयचोय BJPचो निर्णय मान्य आसा अशें म्हणून देवेंद्र फडणवीसाक एक वाट मेकळी करपाचें शिनाल शिंदे गटान दिलां. तर इतल्याचेर हो 360 डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आमी सोंपयतात. की वॉचिंग प्रोग्राम परत मेळया. देव बरें करूं.